हायकोर्टाच्या वाघ संरक्षित वाठाराच्या अर्दीक म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी येवकार दिलेलो आसा। न्यायालयान दिल्लो हो क्रांतिकारी निर्णय तशेंच गोंयचो फुडार चिंतून हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मत म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी व्यक्त केलां। हायकोर्टान वाघ संरक्षित वाठार करपाचो जो आदेश दिला ताका म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी येवकार दिला। वाघ संरक्षित वाठार जायत जाल्यार ताचो गांवाचेर कांयच परिणाम जावचो ना। कांय राजकारणी हो भंय मुद्दम लोकांच्या मनान तयार करता अशें मत पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर हांणी व्यक्त केलां। जाल्यार म्हादय विशीं न्यायालयान दिल्ली वर्डिक्ट फुडाराचो विचार करून दिला। हाका लागून म्हादयच्या लढ्याक व्हड थाकाय मेळटली अशें मत म्हादय बचाव अभियानाची निमंत्रक निर्मला सावंत हिणें व्यक्त केलां। खोशी जावपाचो निर्णय आसा, कित्याक हो फुडाराचेर नजर दवरून घेतिल्लो निर्णय आसा। राजकारणी लोक 5 वर्सांचो विचार करता, पूण जे बुदवंत आसा ते बुदवंत फुडाराचो विचार करता आनी त्या नदरेंतल्यान हो निर्णय खूब गरजेचो आशिल्लो आनी हो म्हत्वाचो निर्णय आज आमकां मेळ्ळा, ताज्या बद्दल हांव खोस परगटायता। ह्या निर्णया पासून म्हादय खूबच थाकाय मेळटली, कित्याक तांणी कितें सांगलां की तांणी कांयच काम करूं ना, कर्नाटकाच्या सरकारान सांगलां आनी कांयच काम करचें ना। जेन्ना तांणी थंय तांचें पर्यावरण आसा ताजी इतकी हानी केल्ली आसा की ते सीईसीन तांकां दाखोवन दिल्लें आसा आनी सीईसीन आपल्या रिपोर्टान सांगलां की थंय वायोलेशन जाल्लें आसा म्हणून। आनी आज जेन्ना हायकोर्ट आमच्या सरकाराक सांगता की हे तुमी राखून दवरात, ते नोटिफिकेशन करात, डिमार्केशन करात, ताज्या पासून म्हादयक फायदो जातलोच, म्हणजे गोंयकारांक उदक मेळटलेंच। कित्याक हो निर्णय केलो जाल्यार हो निर्णय दिलो जाल्यार कर्नाटकाचेर बरीच बंधनां येतली। हो निर्णय जो आसा हो क्रांतिकारी निर्णय आसा, कारण तुम्ही आता खंयच्याय जरी न्यायालयान गेले, न्यायालय तुमकां सांगताले की हे व्याघ्र क्षेत्राची जी जागा आसा ती तुम्ही अधिसूचित करा म्हणून, कारण ह्याच्या पयलीं गोवा सरकारचे जे वन खाते आसा ते काम करिना जाय म्हणून जवळजवळ 2009 ते 2019 पर्यंत आयज 5 वाघ आमच्या गोंयान मेले। जेन्ना तुम्ही ह्या वाघाचे संवर्धन संरक्षण करूंक ना तेन्ना शेवटी ही न्याय व्यवस्था आसा, ते न्यायालय आसा, हे आमकां अशा प्रकारचा आदेश दिताले आनी आमकां ह्याच्या पयलीं गोमंतक टीव्ही माध्यमांतल्यान हांवें सांगलेलें, स्पश्ट केलेले निर्णया पयलींच की हो निर्णय जो आसा तो येवपाचो आसा। म्हणजे भाई आता जर व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित बीन जालें जाल्यार ते जे म्हणटा की लोकांक वयचे पडटले, गांवांक उठोवचे पडटले बी, तशें कितें जावंक शकता? हे खोटारडेपणा जे आसा न्हू, ही खोटारडेपणा जे आसा ती कसलेच गोष्टीच्या आधारे सिद्ध न करता लोक हे सगळं भय निर्माण करीत आसा आनी तितून काही राजकारणी जे आसा, सगळी साधू राजकारणी तेच हो भय निर्माण करीत आसा। कारण आमच्या देशान बाकी कडेन व्याघ्र क्षेत्र आसा, थंयसरूय लोक रावता न्हू। आता कशें आसा की व्याघ्र क्षेत्र करप, खंयचो प्रदेश व्याघ्र क्षेत्रान घालप, हे सगळे सरकाराचेर अवलंबून आसात।